जेन्ना लास्ट मिनीट ही अलायन्स जाता तेन्ना अशी गजाली घडटात. ऑल ऑफ देम सेड वन थिंग इन अ व्हेरी व्हेरी युनिफॉर्म आनी युनिसन. काँग्रेसीन बेगीन तयारी सुरू करपा जाय, बेगीन उलोवणी करपा जाय, अलायन्स बेगीन क्लोज करपा जाय. इलेक्शनाक 15 दीस आस मेरेन हें जायना. केडरूय कंट्रोल जायना, लिडरूय कंट्रोल जायनात म्हणून. डोंट यू एग्री? न्ही सी आतां 2022च्या विधानसभेच्या जेन्ना इलेक्शन जालें, गोवा फॉरवर्ड इज अवर प्री पोल अलायन्स पार्टनर आनी इट इज देर टील 2027. हे तांचोय लिडर सांगता आनी वी ऑल्सो हॅव अग्रीड दॅट 2027 मेरेन आसा. आतां हे सोडून 27 उपरांत गॅरंटी ना. हे सोडून समज जर आनी खंयची पॉलिटिकल पार्टी जर तर येवपाक सोदता जाल्यार फर्स्ट थिंग आय थिंक दे हॅव टू बिलीव इन द काँग्रेस आयडियोलॉजी. सेकंड, they cannot humiliate or they cannot talk wrong on our high command or our senior leaders. And तिसरे, I think they have to respect our cadre. ह्यो गोष्टी जर तर जाल्यो जाल्यारूच वी कॅन थिंक ऑफ इट नो. जाहीर माफी मागली तांणी, ते पळयतकीर तुमकां मातशी बरें बी दिसलें ना? ना कशें आहा पळय, त्या दीस कितें फोटो घातलो आनी प्रँक म्हणून सांगलें. सो वी डोंट नो वेदर दीस इज ऑल्सो प्रँक. खोर्ले जे जालें, दुख्ख आसा ताजें? अशें हांवें तुका सांगलें तशें की जे फ्रेंडली फायट वॉट एवर हाजेर म्हाका उलोवपाचें ना, बिकॉज दॅट इज अवर इंटरनल मॅटर. लोकांक भोगची पडटा तुमच्या इंटरनल मॅटराचेर. ज्या प्लॅटफॉर्माचेर व्यू मांडपाक जाय आशिल्लो ते हाय कमांडा मुखार, म्हज्या इन्चार्जा मुखार हांवें म्हजे व्यू मांडिल्लो. यू आर नॉट इन फेवर ऑफ फ्रेंडली फायट? ना, जावंकूच शकना न्ही. सो हांवें म्हजे पॉयंट दवरिल्ले. बट देन वेन आवर हाय कमांड इज देर एट सर्टन प्लेसीस, आय टोल्ड यू लास्ट टायम, वी हॅड टू टेक द कॉल इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा.